सर एक सेकंड सर मागचा हात दिला करा आणि केरी पंचायतीक तुमच्या वर्चस्व लागलेले आसात परत एक फावट सिद्ध जाल्लें आसात की तुमची ज्या तरेची स्ट्रेंगनेस आसा ती तशीच आसा म्हणून हेचेर कितें म्हणलें आसा? सगळ्यात पयलू आमचे सर्वेश नाईक वळवय ग्रामपंचायतीच्या जो बाय इलेक्शन जाल्लें आसा आणि आमचे प्रदीप जल्मी हो केरी विलेज पंचायतीचे बाय इलेक्शन जाल्लें आसा हे दोगांनी विक्ट्री तांकां मेळिल्ली आसा तांचे जैत जाल्ले आसात हे जैत तांच्या दोगांच्या बरोबर जे मतदार जे आसात त्या मतदारांचे हे जैत जाय म्हणून आसा त्या बद्दल त्या सगळ्या मतदारांचे हांव खूब आभार व्यक्त करतलो जाणीन तांकां जैतवंत करपा खातीर रात दीस काम केल्लें आसात दोन्ही पंच जे आसात ते नव्यानूच पंच आणि एक उमळशीक आशिल्ली एक समाज सेवा किंवा ते वार्डाचे वेगळेवेगळी जी कामां जी आसात ती पूर्ण करून घेवपा खातीर आणि खास करून सर्वेश बाब नायक हे वळवय गेली कित्येक वर्सां जालीं म्हज्या कार्यालयाच्या माध्यमांतल्यान बरीचशी कामां करतात प्रदीप जल्मी हो म्हजे बरोबर 2012च्यान जोडिल्लो आशिल्लो आणि जुळले नंतर कसलीच अपेक्षा काय नासतना ह्या सगळ्यांनी आमच्या प्रियो मतदारसंघा खातीर रात दीस काम केल्लें आशिल्लें आणि ह्याच अनुषंगान आज मोठे जैत प्रदीप बाब जल्मी हांणी आज मेळिल्ले आसात हांव दोगांय कडेन मागतलो की हे जे ते सेवक दीत आसात हेजे बरोबर नव्यानूच ते पंच जाले म्हणून ते काम करत अशातले काय गोळे तांकां आनी एक नेट मेळिल्ले आसा आज एक डिग्री मेळिल्ली आसा डिग्री म्हणल्यार एक मान सन्मान मेळिल्लो आसा आणि हो मान सन्मान लोकांचे सेवे खातीर तेंच्यांनी दिवचो अशी एक मागणी करता आणि जे मतदार जे आसात त्या मतदारांनी आपल्यो कितें समस्या आसात ते दोन्ही तांच्या वार्डान तेजे कडेन मांडच्यो आणि तुमची कामां जी आसात ती रुजू करून घेवची अशेंच हांव मागतलो परत एकदां तांचे दोगांयचे अभिनंदन करता आणि त्यांच्या बरोबर आशिल्ले सगळे मतदारांचे आभार व्यक्त करता। केरी पंचायतीक जर आमी पळयलें जाल्यार विधानसभेक रावल्लो मनीसूय बी ते एक कॅन्डिडेट म्हणून रावल्लो ताका खंय तरी तिसऱ्या नंबरार दवरून ह्या कॅन्डिडेटान खंय तरी बाजी मारलेली आसा हेजे कडेन पळयता आसतना हाजेर हांव काय उलोवपाक शकना पूण एकूच गोश्ट जे मनीस विधानसभेची निवडणूक लढयतात आणि वार्ड क्रमांक सुद्दां वार्डाची डेपॉझिट सुद्दां जर राखपाक जर हे लोक शकना हे लोक कितें सेवा करतले हे आज लोकांनी आज दाखोवन दिल्लें आसा आणि म्हाका दिसता ज्या पक्षा कडेन ते निगडीत आहात ज्या पक्षाचेर मोठो व्हडलो हे दितात तांकांय ते पक्षाक खबर आसपाक जाय की आमचे कडेन जे आमी उमेदवारी बीन जेंकां कोणाक दिता पळय न्ही तांची कितली मतदारसंघान प्रभाव आसा मतदारसंघाचेर सोडून ज्या वार्डान आज निवडणुकीक देंवले आणि त्यांनी ती दारूण जो पराभव पत्करलो पळय न्ही ताणें आत्मचिंतन करपाची गरज आसा इतलेंच हांव म्हणत पण समाज सेवा तेणी मुखार व्हरची जेणे करून लोकांक कळपाक जाय की समाज सेवा म्हणल्यार कितें समाज सेवा म्हणल्यार फक्त टिकाच न्ही समाज सेवा म्हणल्यार लोकांची समस्या ज्यो आसा ती सुटावे करून लोकां भितर ते वीक पेळप न्ही इतलेंच हें आज जो संदेश जो आज मतदारांनी दिल्लो आसा आणि लोक हेट्रेडाक केले म्हणटकीर तुका मत मारना हे आज त्या केरीच्या वार्ड मेंबरांनी आज दाखोवन दिल्लें आसा। थँक्यू।